जाले भक्त डिवोटीस फॉरेन विदेशी डिवोटीस खंयची नमने कष्ट भोगताची ते लँडांतू ते आमी पळया. नेक्स्ट आमी आजी पळया कस म्हळ्यार हॅन्स किलमन म्हळ्यार एक हॉलंडाचो तो वास्तुशिल्पी. तो जुहून तो देवस्थानाचे पुरा बिल्डिंगाचे स्केच करता. मागीर ताई जुहून तो पुरा मस्त कष्ट भोगताची पुरा डिवोटीस. मागीर प्रभुपाद प्रपंच भोंवच्या वता प्रभुपाद एप्रिल 1, 1972. मागीर प्रभुपाद सिडनी वता. मागीर ऑस्ट्रेलियांत प्रभुपादाली दोन्ही पंथा भेटी वच्चे. मागीर प्रभुपाद 5 दिवस सोण अशें प्रचार करता. मागीर ते देखून मेलबर्ना वता. मागीर ऑकलँड एप्रिल 14, 1972 ऑकलँड वता. मागीर न्यूझिलँडांत राधाकृष्ण स्थापने करता प्रभुपाद. मागीर मे 9, 1972 हवाईंत प्रभुपाद एक वार राबता. मागीर मे 18, 1972 लॉस एंजल्स प्रभुपाद प्रपंच पर्यटना करता. सो आजी आमी पळया वृंदावनांतू हांवें सांगिल्ले प्रभुपाद शंकुस्थापना करता. शंकुस्थापन करतना प्रभुपाद थंय ते शंकुस्थापनाक ते पोंडूक करतना तांतू अनंत म्हळ्यार शेशाक दवरून पुरा सकड विधी प्रकार फाउंडेशन घालता. आनी सांगता प्रभुपाद हांगा अनंत देव हे देवस्थानाचे भार होता असं म्हूण प्रभुपाद सांगता. तेन्ना मागीर प्रभुपाद वृंदावनांतू हे सकड कोण भायर जाता ह्या फाउंडेशनाचे पुरा पुजा आनी सकड जावन सांगता प्रभुपाद. ह्या तांकां दिसता फॉरेन शिश्याक ह्या रमण रेतीन तू कृष्ण बलराम देवस्थान येतके कशी करता की प्रभुपाद ह्या रमण रेती कितलो दूर आसा कोण येता की म्हणून तांणी लेखताचे. प्रभुपाद सांगता खंय कृष्ण आसा की थंय जन येताचे तुमी कांय भिवचे नाका म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर रमण रेतीची पुरा थंय लँड आनी पुरे प्रभुपाद भारी कॉशियस जावन लँड पेपर आनी पुरा मॅजिस्ट्रेटाला वचून सकड हें कोरून ते सिग्नेचरीन कोरून ते आमगे लँड म्हूण कोरून घेवन मागीर प्रभुपाद सकड तयार करता. हांगा कसो म्हळ्यार इंडियांतू ह्या फॉरेन शिश्याक पळयल जाता भारता जन पळय तांकां मोस करताची तांणी लेखताची गो अमेरिकन तांगेले मस्त दुड्ड आसा तांगेले देखून एका डबल दुड्डू सांगून हें करुया तांडुया म्हणून तशी मोस जाता. म्हणून प्रभुपाद केन्नाय तागेले निघांतू हांकां सकडां काम करता. सो प्रभुपाद पुरो प्रभुपादाची पळोवपा जाता. प्रभुपाद सांगता शिरोधकशाही एक शिश्याक पळय या तो भारीची प्रसाद आनी कोण वांटका तुम्ही सकडांक प्रसाद दिवका पुरा जन आपोवका म्हूण पुरो सांगता. तशी प्रभुपाद एक दीस कसो एक्चुअली ते लँड एकलेले हांव सांगिल्ले कोण ती गीताबाई सरफ म्हण तिगे लँड ती प्रभुपादाक डोनेट करता दान दिता. जाल्यार ताचे फुडें एकली साधू आशिल्ली ती भारी फेमस आशिल्ली तिका ह्या ती निमगिलें केन्ना कितें गीताबाई सरफक म्हाका दी त्या लँड म्हाका दी लँड म्हणून. सो तिका प्रभुपादा दिली म्हण ती कोप येता. ती कोप घेवन कसो करता ते रात्री केलो गुंडाक हाणू ते शंकुस्थापन खंय केला पळय त्या फोंडा दखून पुरा सकड वस्त आनी काणू तांतू पुरा माती आनी घालून अपवित्र करता. तेन्ना ते प्रभुपादान हरे कृष्ण लँड म्हणून घालेले ते पुरा सकड खाणू सकड करता. तेन्ना प्रभुपाद कळटा. प्रभुपाद तेन्ना वृंदावनांतू राधा दामोदर देवस्थानां राबून आशिल्ली तेन्ना प्रभुपाद
तांगेले पेपर आमगेल ओनरशिप पेपर आणि पुरा पुलिसांच्या दाखवून आणि त्या गुंडांच्या आयल्यार तांकां धरका म्हणून सांगून पोलीस तांकां ते राखवालीक ते लँड तू राब करायत प्रभुपाद सांगता भक्तांक शत्रू आसताचीचे आम्ही शत्रू आम्ही वचून शत्रू कसले लढाई करका म्हणून जाल्यार जन येवन आमगेले वैरी असं कड करताची सो हांगा कुडले इस्कॉन देवस्थान बांदका म्हणून प्रभुपाद धडकून घेता ना तर देवस्थान जायन जाल्यार एटलिस्ट हे जागा सुत्तुपणी बेली घालका म्हणून सांगता ना जाल्यार सन्न गुडसल बांदका आणि जनान पुरो हांगा राबका हे आमगे लँड म्हूण जावका म्हणून सांगता तशी हांक शिष्यांक आनी दिसता अयो इतले दूर रमण रीती जागेर कोण येता कशी जाते देवस्थान पुरा हांग पुरा डकायत आसची हांग कोणी यानाची म्हूण लागता प्रभुपाद ना खंय कृष्णस की थंय येता म्हूण सांगता तशी या वृंदावनाचे शंकुस्थापन जाता मागीर प्रभुपाद सांगता आता वृंदावन जाले मायापुरा आणि जाल्ले आणि जूहुंतू शंकुस्थापन जावका सांगता मिनिमम अमेरिका देखून 50 जन पुणे शिष्यान पुरे येवका हांगा आमी मायापूर वृंदावन मुंबई थंय पुरा जमन लँड आमी स्वाधीन कोण जाला आमकां पुरा 3 कडेन 3 प्लॅन देवस्थान जावका म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी प्रभुपाद मुंबई ते मिस्टर एन नायराक 50,000 रुपये दिवका आशिल्ले तशी भक्त ताका दिताची हानी कसं करताची पुरा डिवोटी सोचून थंय वचून त्या जुहू लँडात या घालून टेंट घालून सकट राबताच के रात्री के विंदूर आणि जळार निद्दोच जानके पाप तांकां जळार निद्दोच जानके आणि सुತ್ತಮುತ್ತ तण के त्या नमने तण वाडला के ते पूरा तण सकट काढतन के ते पूरा लँडार पूरा जन कचरा पूरा हाजे ब्रँडी बॉटल हे पुरा सकट उडोवन आसके मागीर तांदूळ क्लीन करता पळयतना पुरा ड्रेनेज उदक त्या लँडार दिसता के ह्या पळोवन हांगेले तांगेल संकल्प शक्ती वीक जातके कोण ते राबताल भक्ताल डिवोटीस फॉरेन शिष्याल पुरा कशी राबचे असल गलीज जळार विंदुरू तांकां भारी कष्ट दिसतके प्रभुपाद तेन्ना कलकत्ता दाखोवन ब्रह्मानंदाक आपयतके कलकत्ता दाखोवन मुंबई आपयता तेन्ना तो ब्रह्मानंद प्रभुपाद दाखोवन मस्त एनकरेज ह्या जालो स्फूर्ती जालो मनीस आशिल्लो तो सकड हांकेन तुम भिवचेना जे आमी हांगा टेंपल करका अशें करका म्हणून तांकां पुरो धैर्य दिवन तांकां नवचेतन दितके ब्रह्मानंद तशी आनी थंय एक टेंट घालका हाजे कसले हाजी वासाचे बॅम्बूची ह्या घालून टेंट घाल तशी करका म्हणून प्लॅन करता के त्या जमीन क्लीन करका त्या लँड क्लीन करका फर्स्ट ते लँड क्लीन करच्या खातीर मिस्टर सेठी म्हळ्यार एकलो एक कामाच्या कुलीक सकड अपॉइंट करता के तशी कितली जन लाईफ मेंबर्स आशिल्ली नव्या प्रभुपादान केली तांणी पुरा मुखारसून हेल्प करूं येताची तशी ते लँड क्लीन जाता पुरा मागीर प्रभुपाद सांगता आतां आमी रास बिहारी विग्रहांक हाडून स्थापन करका म्हणून सांगता ऍक्च्युअल ते रास बिहारी विग्रह मस्त कडेन भोवन म्हळ्यार प्रभुपादान टेंट मुंबई क्रॉस मैदानांत पंडाल प्रोग्राम केले तेन्ना समीत ते रास बिहारी विग्रह दवरलेले आशिल्ले सो ते विग्रह कशे आशिल्ले म्हळ्यार कृष्णाल विग्रह काळ कृष्णे वाईट कृष्ण मागीर तागेले हातांत रुप्याचे कोळलके राधा राणी आशीर्वाद मुद्रे आशीर्वाद दिता आसके त्याके सो भारी सुंदर विग्रह के तशी ये हांगा चौपाटीन रास बिहारी
विग्रहाक फर्स्ट तांणी हांग व्हरता तांणी राबची आकाशगंगा बिल्डिंगा व्हरके ते पुरस विधिवत पूजन जातके मागीर विग्रहाका हांगा जुहू लांडात चौपाटीत घेवन येताची आनी भक्त निमगिताच डिवोटीस हांगा कसलेय अरेंजमेंट्स ना कसला हांगा विग्रहान स्थापन करका दवरका म्हूण सांगता प्रभुपाद हांगा एक पंत विग्रह दवरले मागीर कोणाक तांकां विग्रहांका काडूंक जायना प्रभुपाद गोत्तशिल्लें विग्रह दवरचे वाडणे विग्रहाक क्रमबद्ध जावन पूजा नैवेद्य सकड जावका न्हू सो जाल्यार प्रभुपाद कसं म्हणलें हें लँडा खातीर प्रभुपाद फर्स्ट रास बिहारी विग्रहाका हाडून दवरता ताका गोत्तशिल्लें रास बिहारी ताका जेवचें आशिल्लें सिंहासन करका आनी हांग हाडले निमित्त हे डिवोटीस सकड भारी कश्ट कसं म्हळ्यार सपंत नैवेद्य करका पुरा पूजन सकड करका इसका कष्ट म्हणून प्रभुपाद गोत्तशें जाल्यार प्रभुपाद कसं म्हळ्यार एक पंत कृष्णान थंय राबच्या सूर केले मागीर पुरा ते लँडा ओनर जेवो म्युनिसिपालिटी जन जेवो तांणी खंडीत हें लँड कृष्णाक सरवलें म्हणून तांणी ओपताचे म्हणून तशी सांगताची सो प्रभुपाद देवाला सांगता स्वामी दय कोण तू हांगा राब तुका हांव चंद देवस्थान हांव बांदिता दय कोण तू हांगा राब म्हणून देवाला मागता प्रभुपाद तशी एक टेंट घालून ते रास बिहारी विग्रहाक ते राब करयता मागीर प्रति दिवस उत्सव जाता प्रति दिवस 500 जन पूण येताच प्रभुपादाक तितले जन येयल्यार तृप्ती जाता मागीर सदांची प्रभुपाद प्रवचन दिता आशिल्ले प्रवत कीर्तन दिता प्रसाद आरती पुरा एकलो पंचद्राविड स्वामी म्हणून ताणें 5 टन दाळी तांदूळ पीठ हे पुरा सकट दिलेले सो डिवोटीस सदांची 125 जनाक जावचे आशिल्ले खिचडी करता आशिल्ले मागीर प्रभुपाद संजवाळा देवाक नैवेद्य केलेले हलवा सगळ्यांक तागेले हातान पुरा जनाक वांटता आशिल्ले पण प्रभुपाद खंयची नमूने एक काम ताण करचें आशिल्लें काम तोच करता हे हांव तुमी कराची म्हूण तशी ताण करता म्हळ्यार काम तोच करता म्हळेलें आमी तरी जाल्यार दुसऱ्यांक वयसिता तूं प्रसाद वांटी ना प्रभुपाद खुद्द प्रसाद वांटीत आशिल्ले तागेले हातान ते एक डिवोटी केअर म्हणले ते नांव डिवोटी लागी एक पर्सनल टच जाता आशिल्लें प्रभुपादा लागी प्रभुपादाक तशी प्रभुपाद दिता आशिल्ले थंय भारी जळार हाजी पुरा कश्ट न्हू ते टेंटार रावचे म्हणून एकलो मिस्टर आचार्य म्हणून सांगके तूं हांगा राब नाका तूं आमगेल्या घरा येवन राब म्हणून सांगके तशी राबता मागीर प्रभुपाद हांगा या गुद्दली पुजा म्हळ्यार फावंडेशन घालचे पुरसकड करका म्हणून प्रभुपादाल कसल ड्रीम म्हळ्यार हांगा रास बिहारी टेंटा राबून ताका हाजे कॅन्सल लायक हाजे अमृतशिलेचे फातराचे हें जेवका प्लॅटफॉर्म जेवका हेकड तेकड हांगेल राबचेक ललिता विशाखा आसका मागीर देवस्थान 100 फीट एत्तर आसका हांगा प्रतिनित्य जनां दर्शन करून येवका प्रसादाक 1000 गटल्यान जन येवका प्रभुपादाल सकड असं सकड ड्रीम आसता अशें जावका म्हणून तशी शंकुस्थापन करच्याक प्रभुपाद करता दिवस आनी ते दिवस पुरा दीप एक पोंड कोंडून इटीक दवरून प्रभुपाद ते पोंडा देवन शेशाल विग्रह दवरतके आनी जगांत मारताची कीर्तन करता बरे मागीर त्या पोंडांत माती घालताची होम करता होम जाता हे पुरा जुहूंत शंकुस्थापना प्रोग्राम जाता ते ह्या घालका आशिल्ले एक चप्पर घालका आशिल्ले
चप्पर म्हळ्यार ते तट्टेचे ह्या घालतात न्हू चप्पर तट्टी त्या चप्पर घालच्या खातीर आणि ब्रह्मानंद स्वामीन 40,000 रुपये दिवच्याक ओपत केले. तेन्ना प्रभुपाद सांगता यो तुम्ही मूर्ख 40,000 रुपये कसं लाका तुमको पळेल ते ह्या इंडियन्स तशी लेखता की हांगेला मस्त ದುಡ್ಡು सांगला तांडिया म्हणून प्रभुपाद चप्पर घालचे ना जायना तू इतले 4,000 रुपये पुरो म्हणून 40,000 ची खंय सो प्रभुपाद 4,000 रुपये दितके हे 4,000 रुपये घे हांता तू कितले की प्रॉफिट केला हे पुरो म्हणून सांगता तुमका हांग पळय इंडियान तुमका पळेल सतत जन मोस करताच म्हणून सांगता. मागीर आनी एक कश्ट ते कसं येता म्हळ्यार जीव हून तू हानी पुरा माईक आनी सकट साऊंड दवरता ते कीर्तन दवरता लागीर आशिल घरकडचे पुरा सकट कंप्लेंट करता की या हांगा पुरा घलाट जाता आनी अमेरिकन शिष्य पुरा सकट हांगा राबताची आनी हांगा पुरा सकट क्रिश्चन आसता की त्या एरियांत आनी पुरा मतांतर जावन तांणी वैष्णव धर्म घेताची म्हणून तांकां भंय के पुरा नेबर्स सो तांणी किरकिर करताच की आमकां एकांताक आमकां डिस्टर्ब जाता हे हांगेल घलाट आनी तशी म्हणून आनी तांणी सांगता की हांगा वाडी जायना चेल्लो चिली पुरो ओट्टू राबता आसता हें कसलें इस्कॉना तशें म्हणून पुरा तांणी सकट क्रिटिसायज पुरा करताची बाद दिताची. प्रभुपाद तांकां मेळून तांकां समाधान करून पेटयता. प्रभुपादाक तांणी कसलेची टीक या क्रिटिसायज करनाशे जाल्यार फॉरेन पुरो चेल्ले चेल्ली ओटू वच्चे त्या पळोवन तांणी सकट त्या नमुने मेंटालिटी आशिल्ली जनाले 72 तशी प्रभुपाद तांकां पुरो ते सकट कसो तक्रार आशिल्ली पुरो बरी समाधान करतके तशी जाल्यार प्रभुपादाक तसो आतां हांव विश्व पर्यटन वचका हांगा हानी जनान हानीचे पुरा सकट ह्या सुदारसून घेवका म्हणून प्रभुपाद सांगता लेखता आशिल्लो. तशी प्रभुपाद वचका म्हणून लेखता आसता तेन्ना मधुद्विश स्वामी म्हणलो सांगता हांव येता म्हाका हांगा इंट्रस्ट जायना म्हाका येवका म्हणून सांगता प्रभुपाद. तेन्ना प्रभुपाद सांगता जायत तूं यो आमी गेलो ऑस्ट्रेलियाक म्हणून सांगता जाल्यार हांगा मुंबयची हें पुरो सकट एक जबाबदार रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाक दिवका न्हय तेन्ना प्रभुपाद गिरिराज आज के गिरिराज स्वामी आज के आसाचे गिरिराज तांकां दिता तूं हांगा पुरा अरेंजमेंट्स पुरा करका तूं लायफ मेंबर्सांनी सकट मेळका ते प्रचार करका आनी हांगा सकट तूं आतां यंग आसा तूं इवन तूं नॉलेजेबल पर्सन आसा तुका सकट हांगा करता सकट तुका अर्हत आसा सो तूं हांगा करका म्हणून सांगता प्रभुपाद. गिरिराज सांगता प्रभुपाद निमगीत म्हाका तूं करतवे म्हणून निमगीतान म्हाका ना म्हणून सांगू जायना म्हळ्यार गुरून सांगिल्लें करका न्हू शिश्यान कसं गुरून कसं सांगल्यार करूंक शिश्यान तयार आसका न्हू म्हणून ओके म्हणटा गदाची म्हाका हें सकट जबाबदार कोण गोत्तू ना म्हणून गिरिराज यंग आसता गिरिराज म्हाका गोत ना जाल्यार प्रभुपाद सांगता संपूर्ण जबाबदार तुगेले वयर आसा म्हणून प्रभुपाद सांगता. तेन्ना आनीक पळय कशी देव प्रभुपादाक अरेंजमेंट्स करता हेल्प करता म्हळ्यार प्रभुपाद मुंबय आसतना एक हॉलंडा देखून एक वास्तुशिल्पी तागेलें नांव हॅन किलमन म्हणून हॅन्स किलमन तो आयिल्लो आसता तेन्ना प्रभुपाद सांगता हांगा ह्या देवस्थाना स्केच आनी पुरा हे हरे कृष्णा लँडान तूं करका वास्तू नक्षी पुरा करका म्हणून सांगता. प्रभुपाद सांगता का हॅन्साका पळय ह्या समाची आयका घमन दिवन आयका कृष्णान तुका हांगा पेटयला तूं हे देवस्थाना स्केचनी काडका म्हणून तूं भियेना अशी हें काम करका म्हणून सांगता. तेन्ना तो हॅन्स दिसता की ताका ह्या म्हाका काम देवान दिलें म्हणून तो शरणागत भावान लेखतना ताका भारी आनंद जाता की हें काम करचे खातीर. तशीच प्रभुपाद थंय मेजेल्या टेबलार पुरो सकट मस्त विंगड देवस्थान सकट फोटो आसके राधा गोविंदजीचे जे फोटो
पुरा सकड़सके पळा ह्या पुरा फोटो तुका दिता हंग पळोवन तुवें करका स्केच घालका म्हणून सांगता के आनी तूं त्या कुडा वचून करी म्हणून सांगता के गिरिराजाक सांगता के तुवें 64 लाख दुड्डू कलेक्ट करका म्हणून सांगता के प्रभुपाद हें तितलें दुड्डू खंय दुखून कलेक्ट करचें म्हणून तांकां डिवोटीसांका खंय दुखून कलेक्ट करचें म्हणून कळना के प्रभुपाद ताका उपाय सांगता के निजान तो प्रभुपादाक एक कॅपिटलिस्ट म्हणून सांगताची 40 रुपीज घेवन इंडिया दोकून वचून प्रभुपाद कितलें देवस्थान कितले मिलियनपती जाता प्रभुपाद तशी प्रभुपाद सांगता 64 lakhs तूं कलेक्ट करका कशी हें कलेक्ट करचें म्हण पळय तूं कसं करका म्हळ्यार भेंट नाम म्हळ्यार एक पद्धती प्रकार तुवें इन्फ्लुएन्सियल पुरा पर्सनार वचून मेळका आनी दुड्डू वट्ट करका म्हणून सांगता मागीर आनी एक्चुअली आनके ह्या जुहूचे लँडाचे तांकां कसले हें लेटर म्हळ्यार सेल डीड हें पुरो कसले जाय नाशिल्ले तो मिस्टर नायर आनके ताणें दिवका आशिल्ले पुरा लेटरनी ते सांगता पळय तूं कशी जालें तागेल्या देखून ते लँड ह्या पेपर सकट घेवका म्हणून प्रभुपाद सांगता आनी प्रभुपाद विमानार बसून ऑस्ट्रेलियाक वता ऑस्ट्रेलिया वता तेन्ना पुरो डिवोटीस सकट एअरपोर्टां पुरो डिवोटीस पुरा सकट सुत्तू येता के कीर्तन करता के तेन्ना प्रभू सांगता तुमी हें कीर्तन कराची तुमगेलें काम पुरो सक्सेस जाता सकट बेज कीर्तन केला पुरो सकट तुमगेलें काम इजी जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी प्रभुपाद मागीर सांगता कशी प्रभू हांतू बरयला कशी म्हळ्यार प्रभुपादाक आनी नारद मुनीक कंपेर केला नारद मुनी कशी एक चिंतामणी म्हणके म्हळ्यार ताणें इवन एक हाका कोणाक मृगारी ताका समीत एक भक्त केले वैवा पशु प्रवृत्ती आशिल्ली ताका समीत हंटराक नारद मुनीन एक भक्त केले तशीची प्रभुपादाक एक स्पर्शमणी प्रभुपाद तशीची कोण भौतिक ये मेटीरियल डिजायर्स तो कोण बुड्ड आशिल्लो ताका चेंज करून स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्माक प्रभुपादाक हाडची तसले शक्ती आशिल्ले निजांव न्हू हांत सांगता कसं म्हळ्यार रूप गोस्वामी तांगेले प्रकार कसले हे दुड्डू लँड हाजी सकट मागशी वचनज म्हणून जाल्यार प्रभुपाद कृष्णाले सेवे खातीर प्रत्येक प्रभुपाद घेता म्हळ्यार प्रत्येक दुड्डू जो लँड जो कसले मेटीरियल थिंग्स म्हणून लेखन अशी हे कृष्णाल सेवेक म्हणून प्रभुपाद पुरो एक्सेप्ट करून हें करता तशी केलो जन सांगता अशी प्रभुपादाक कोण म्हणलो हो संन्यासी वेश आशिल्लो कॅपिटलिस्ट म्हणून केलो जन प्रभुपादाक क्रिटिसायज करता की जाल्यार प्रभुपाद कसं म्हळ्यार तागेल गुरूल आशे हांगा इंडिया पुरा हरे कृष्ण प्रचार जेवका देश विदेशांत पुरा प्रचार जेवका म्हण प्रभुपाद गुरूल महत्वाकांक्षे ते फुलफील करूंक प्रभुपाद सखळ प्रयत्न करता तशी हांगा ते जुहून ते एक आध्यात्मिक नगर एक स्पिरिच्युअल सिटी करता म्हण प्रभुपाद जाले आशिल्ले जाल्यार थंय तशींची मस्त सकण माथ्या दूख सूर जाता के पुरा प्रभुपादाकूच ह्या मिगेल शिश्यांक ह्या करूंक सॉल्व करूंक आनी भारी कश्ट जाता जाल्यार प्रभुपादाक राबचें जायना विंगड हांगा पुरा वचका पुरा वर्ल्ड टूर करका सो प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार भक्ती सेवा टायमार तुमकां कसं ते कश्ट तुमकां येता पळय तेंच एक आनंद म्हूण लेखून तुमी करका काम म्हणून कश्टाची आनंद म्हूण लेखून करका म्हणून सांगून प्रभुपाद भायर सरता April 1st 1972 सो प्रभुपाद निजांतून मेलबर्न वचका आशिल्लें मेलबर्न वचका आसल्यार थंय सिडनी वता सिडनी वचून थंय कशें म्हळ्यार ह्या कृष्ण प्रज्ञा आंदोलन मस्त वीक जाता आशिल्लें प्रभुपाद थंय वचून पुरा दूरदर्शन आकाशवाणीचो पुरो प्रभुपाद लेक्चर दिता सकट जनाक
मस्त जन ऐकूच्याक येताचे प्रभुपाद मागीर हे एक्चुअली ऑस्ट्रेलियान प्रभुपादाले दोनीचे विजीट आशिल्ले म्हळ्यार हाजी 1 वर्स पुढे प्रभुपाद थंय विजीट केलेले आणि थंय राधा गोपीनाथाक विग्रह प्रभुपादान स्थापन केलेले आशिल्ले राधा कृष्ण विग्रह. सो प्रभुपाद तेन्ना सांगता पळय हांव तुका हांगेल राधा गोपीनाथ विग्रहाक प्रार्थना करून सांगता तुका हांगेल हातां दिवन वता हाक ह्या चेल्यांक आनी चेलयांक मार्गदर्शन करचें तुगेली जबाबदारी म्हणून सांगून प्रभुपाद आयलो. सो 1 वर्स नंतर वापस थंय ऑस्ट्रेलिया वता. प्रभुपाद पळयता विग्रहांनी भारी चंद कोण डेकोरेटीन कोण चंद कोण पुरो सकट दवरला क्लीन आनी कोण दवरला तो आनी चंद कोण राधा गोपीनाथ समची पळयला म्हणून प्रभुपादाक दिसता. मागीर प्रभुपाद थंय 5 दिवस सतत एक चूर रेस्ट घेना अशी थंय प्रचार करता. सिडनी टू मागीर थंय देखून मेलबर्न वता. मेलबर्न वचून थंय प्रभुपाद थंय प्रवचन दिता. मेलबर्न पुरो हिप्पी जन पुरो सकट येताचे हिप्पी जन थंय एक विजर्ड म्हणून एकलो चल येता के तो थंय युनिवर्सिटी तो प्रोफेसर जावन आसता के तो सांगता हांव म्हाका हें प्रिचींग म्हळ्यार भारी प्रिय त्या खातीर हांव काम सोडलां. हांव म्हाका तुगेलें प्रवचन आयकलां जाल्यार हांव नेमगेलो कसो म्हळ्यार हांवाची देव आनी हांवाची हें ब्रह्मांडाचें सेंटर म्हणून हांव नेमगो नाशिल्लें. हांव प्रूव करचार आसा हांव देव आनी हांव ब्रह्मांडा सेंटर म्हणून प्रूव करचें आसा म्हणून सांगता प्रभुपाद सांगता ओहो वयवा अशें कितले किजन हेंच उतर म्हणटा तुगेल कसो स्पेशालिटी म्हणून इंगीत प्रभुपाद. तेन्ना तो ताका कसो उरलोच जायना तशी थंय देखून मागीर ऑकलँड एप्रील 14 प्रभुपाद ऑकलँड 1972 ऑकलँड वता. थंय ऑकलँड हा प्रभुपादान येवचे पयशी 1 वार फुडें न्यूझिलँडांतू एक देवस्थान तांणी ओपन केलेले ते राधा कृष्ण विग्रह प्रतिष्ठापन केलेले मागीर तेजे अमृतशिलेचे व्हडोड विग्रह ते प्रतिष्ठापन केलेले. प्रभुपादान सांगिल्लें तुमी चंदकोन पळोवंक हे विग्रहाक चंदकोन पळोवंक म्हण जाल्यार ते पुरा कसली अरेंजमेंट्स ना म्हळ्यार एक टेम्पररी ऑल्टर टेम्पररी प्लॅटफॉर्म आनी पुरा देवा दवरूंक पुरो सकट केलेले. स्क्रीन तांकां घालूंक कळना. प्रभुपाद हें अशें करी तशें म्हणून तांकां कळना. मागीर प्रभुपाद थंयची राबून तांकां थंय साना रुमांतू म्हळ्यार देवस्थान म्हळ्यार सानाची एक रूम फूड प्रभुपादान सुरेक देवस्थान म्हळ्यार कशी एक भाड्या रूम घेवन की एक भाड्या घर घेवन की तशी देवस्थान म्हणून केलेलें. तशी हांगा तशीच एक साना रूम आशिल्ली प्रभुपाद थंय कशी अरेंजमेंट्स करता कशी स्क्रीन घालता कशी विग्रह दवरता कशी म्हूण पुरा प्रभुपादाची खुद्द कोण शिकयता तांकां. आनी प्रभुपाद मांद्रेर बसतके थंय जाग ना मांद्रेर बसतके. मागीर थंय देखून हाँगकाँग वतके प्रभुपाद 1 दिवसा खातीर हाँगकाँग वचून थंय जगत्तारिणी आनी भुरी जना प्रभू आशिल्लींची थंय प्रवचन करता. मागीर थंय देखून प्रभुपाद टोकियो वता. थंय टोकियोन तो कशी म्हळ्यार पुरा भक्त एक गांवचे टोकियो भायर एक गुड्ड्यारी खंय की एक घरांत राबून आसता की पळय कितले कश्ट तांकां. प्रभुपादाक मात एक लागीं आशिल्ल्या हॉटेलार राब करायता की थंय देवस्थानांत राधा कृष्ण विग्रह स्थापन करताची प्रतिष्ठापन करताची. मागीर थंय प्रभुपाद तांचे देवस्थाना मुख्य आशिल्ले सुधामाक संन्यास दीक्षा दिता प्रभुपाद सांगता म्हाका म्हगेले दिवस शिश्याले तांगेले एवरी पल्स म्हाका गोत्त आसा. आतां पुरो सकट कसो जाला म्हळ्यार हांगा देवस्थानांत पुरो सकट मेन मुखंड जन हांवें तांणी प्रचार करूं वचनाशी हें पुरो कशी मॅनेज करचें देवस्थान कशी मॅनेज करचें ते विशयान तूं कॉन्सन्ट्रेशन करताची. तूं सांगता तुमी GBC जन मेजे मागशे बैसून हें कशें करचें हें मुखार न्ही तुमी
प्रचार करका म्हणून सांगता तुम्ही संन्यास जाल्यार अडना हे जीबीसीचे सेक्रेटरी जावन तुम्ही प्रचार करका म्हणून प्रभुपाद सांगता कृष्णा आणि सुदामाक सांगता तुम्ही वैराग्य भावान आशा परो म्हाका निजांव संन्यासीक अधिकार जेवका गौरव जेवका हे भावना आशा नज जाल्यार तुम्ही प्रचार आणि हे मॅनेजमेंट दोन्ही करका म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर श्यामसुंदर सांगता पळोवका हांगा थंय मस्त शीं आशिल्लें ते पुरा कंडेकनी पुरा सकी पुरा अणसिलाके जाल्यार भारी शीं के प्रभुपाद कंबळ पांगूनच के ओ श्यामसुंदर निमगिता प्रभुपाद मस्त शीं वे म्हणून सांगता प्रभुपादाक शीं म्हळ्यार नज शींयाक प्रभुपाद जेन वत जाल्यार जाता जाल्यार प्रभुपाद या कृष्णाल सेव करका शीं जाल्यार टॉलरेट करून कृष्णाल सेव करका म्हणून ते सैसून घेता प्रभुपाद मागीर थंय टोकियांतू दनपार जेवणाक 30 जन येतात की पुरो तांणी प्रभुपादाक एक रोज दितात की नमस्कार करता की पुरो चेल्ले चिल्यो पुरो ते प्रभुपादा ते पळोवन भारी खुश जाता मागीर प्रभुपाद थंय एक प्रवचन कार्यक्रम करता की थंय थोडे जन इंडियन्स आनी सिंधी जन आशिल्लीं की प्रभुपाद टोकियो देखून प्रयाण करता खंय म्हळ्यार कोची म्हळ्या कडेन कोची थंय प्रयाण करता की थंय प्रभुपादाक रावच्याक तिन्नी माळेर अरेंजमेंट्स करता की प्रभुपादाक 3 माळी चोवन वचका पडटा की 3 माळी मेटल चोवन प्रभुपाद जाल्यार चोवन वता म्हळ्यार मागीर थंय प्रवचन कार्यक्रम दवरता की एक मायावादी संन्यासी कशें की प्रवचन करतना प्रभुपाद इमिडिएट तुम्ही कीर्तन कराचे म्हणून सांगता तो संन्यासी कशें की हिंदीन उलयत आशिल्ले की प्रभुपाद दोळ धांकून जप करता आशिल्ले की कुडले कीर्तन कराचे म्हणून सांगते तो कसं उलयत म्हणून तशी प्रभुपाद टोकियोंतू तांगेले प्रभुपादाल हे बुक्स आनी सकड प्रिंट करून हेल्प करचे आशिल्ले दाय निप्पन तांगेले प्रिंटींग एक संस्था आशिल्ली तांणी प्रभुपादाक हेल्प करता आशिल्लीची सो तांणी कितकी लक्षांतर डॉलर लोन दिवन प्रभुपादाक ते प्रिंट करता आशिल्ली बुक तशी तो दाय निप्पन तांगेले कंपनीचे एकलो मॅनेजमेंटाचे एकलो प्रभुपादाक मस्त विनयपूर्वक घेवन निमगीत के आमगेलो चेल्लो मेल्लो तो बुद्धाला गेलो वे म्हूण निमगिता न्ही तांकां जपानीन उलयचें प्रभुपाद जपानीन इंग्लीश कोणी एक ट्रान्सलेट करका तेन्ना एकलो इंग्लीश ट्रान्सलेट करून सांगता की वो पुत्तान मरतेर हो मस्त स्पिरिच्युअल जाला म्हूण सांगता दाय निप्पन ओ तुगेलो मेल्लेलो कोण व्हड की सान पुतू म्हूण सांगता ना आमगेलो सान पुतू 20 वर्साच्यो म्हूण सांगता म्हाका पुत्तान मेल्लेले निमित्त म्हाका भारी दूख जालें हे दुख्खा देखून कशी म्हाका भायर येवचें म्हूण कळना म्हूण सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता शिवाय तूं कशें म्हळ्यार सांगता एक 2 जन शिष्य आपूण न्ही हें सांगता कसं म्हळ्यार कृष्णान संदीप मुनी आश्रमांत गुरुकुला देखून येतना तांणी कसं म्हणटा ते आमगेले मेल्लेले एक चेडा घेवन यो म्हूण सांगता मागीर तांणी वचून ते चेल्ल्याक घेवन येवची तुमकां काणी गोत तशें पळय यमलोका वचून कृष्ण घेवन येता ती काण सांगता तशें निमित्त तूं कृष्णाक तृप्ती करूंक पडलें म्हूण सांगता तुका तो अनुग्रह करता तुगेले पुत्ताक अनुग्रह करता तूं कृष्णा प्रार्थना करी तो खंय आसो खंय जन्म घेवं ताका संतोष जाता तुका पुनर्जन्मा नंबीक आसनवे ताका संतोष मेळटा म्हणून प्रभुपाद ताका समाधान करता तूं लेकून तुगेलो पूत खंय जो एक जन्म घेवन आसता तूं कृष्णा प्रार्थना केल्यार ताका संतोष जाता म्हणून हेंवूय एक आयकलेली कसं म्हळ्यार इवन आतां आमकां आमगेले मेल्लेले पित्रांक आमकां कसमाची तांकां श्राद्ध पिंडदान तिलतर्पण हें करूं जाय जाल्यार व्हडने आमी कृष्णाक खूश पळोवपाक कृष्ण खूश जातना पित्रय खूश जाताच के सो आमगेले मेन एम कसं कृष्णाक
खुश जावचे कृष्णा सांगील तशी भगवद्गीता जालची हरे कृष्ण महामंत्र जप करचे त्या केल्यार पुरो पितृदेवता समित तृप्ती जाता कृष्णा तृप्ती जाले पितृदेव तृप्त जाता पितृदेव तृप्त जाले आमगेल पित्रांक आम्ही पिंडदान तिलक तर्पण हे सगळं जाले रुहाटणे म्हणून एक प्रभुजीन सांगितलं ऐकले ह्या एक सगळ्यांक आसचे समस्या कसं म्हळ्यार हो आमगेल पित्रांक आमी कशी ह्या करचे तृप्ती करचे आमकां जायना मग विंगड विंगड गांवां आसाची आमकां समाजचे भट्ट मेळनाचे तशें अशें म्हणून आमगेली एक व्हडली समस्या आसता सो हांगा प्रूफ तेच सांगता कृष्णा खुश करी तुगेल पुती खुश तुगेल पूत खुशीर आसता तो खंय जन्म घेतला खुशी आसता म्हणून तशी मागीर प्रभुपाद तेन्ना गिरिराजाक फोन करून इंगिता आसता हांगा कसं जाता आसता डेव्हलपमेंट्स कसं जाता आसता म्हणून सांगता आनी हांगा जयपुराचे राधा गोविंद ते टेंपला म्हणजे हांगा बांदुका आनी व्हडली हॉटेल लागी बांदुका म्हणून सांगता आनी तो हँड्स तो स्केच घालता देवस्थानाचे पुरा सकड करता आशिल्लो ताका तुम्ही हे स्केचांनी पुरो जात तरी वचून म्युनिसिपालिटी वचून थंय परमिशनींनी घेवका आनी फाउंडेशना काम स्टार्ट करका कसं म्हळ्यार मान्सून म्हळ्यार पावस पावस पुरे जावका म्हणून सांगता प्रभुपाद हें जात की ना म्हणून म्हाका दिसता म्हणून सांगता मागीर नेक्स्ट प्रभुपाद हवाय मे 9, 1972 हवायक वता कितले प्रभुपाद टूर करता पळय मागीर थंय हवाईत एक वार राबतके प्रभुपाद मागीर थंय पंचतत्वाचे विग्रह प्रतिष्ठा करता प्रभुपाद मागीर थंय प्रवचन दिता मागीर थंय पुरा कशी तांणी पुरो सकड हात स्लीवलेस टी शर्ट घालेलके मागीर डिवोटीस माथ्याक शेंडी दवरलेलके प्रभुपाद सांगता हें म्हाका आदी कळलेलें म्हाकूच ना गौडीय वैष्णवाचे शेंडी कितले म्हळ्यार 1.5 इंच 1.5 इंच पशी व्हड आसचे नज शेंडी लांबूनज म्हणून दिला 1.5 इंचा पशी व्हड आसचे नज सो ते संप्रदाय त्या खातीर गांठ घालका शिकेक म्हळ्यार शेंडी आसता न्हय ताका गांठ घालका म्हणून सांगता तांणी पुरा मागीर प्रभुपाद तांकां डिसिप्लीन करता तुमी कशी सॅफ्रन क्लोथ आंगल्यान तूं कशी राबका तुमगेली शिका कशी आसका म्हणून प्रभुपाद तांकां सकड हवाईत प्रभुपाद सांगता हवाईत मागीर मागीर प्रभुपाद मक्कपू म्हळ्यार कडेन थंय एक व्हडली देवस्थान घरां राबतके ते समुद्रा लागीं आसतके ते समुद्र प्रभुपादाक समुद्रा लागीं म्हळ्यार भारी प्रिती तशी प्रभुपाद बिचारी भोंवचे वॉकिंग करचे आनी थंय हाजेर पाजेर बसचे आनी आनी पूर डिवोर्स सुतू प्रभुपाद बसचे प्रभुपादान प्रवचन दिवचे हे सकड आनी प्रभुपाद रुमांत वॉकिंग करता जप करचे तशी प्रभुपादाल वॉकिंग करतना निमगीतके गोविंददासी गोविंददासीक निमगीत प्रभुपाद तुगेले जाल्वे 16 माला म्हणून सांगता प्रभुपाद सांगता हांव म्हगेले 16 माल करता असं म्हणून पळय आमगेले जयप्रताप गुरू महाराज सांगता हांव अशें तागेले डेली कसकसन दिनचरी सांगतना हांव हें करतना हांव म्हगेले जप केल्या हांव हें आजी मिटींग केल्या हांव सकाळीं उठून अशें केल्या हां केलें तें केलें प्रूफ जयप्रताप महाराज जालें सकाळ उठून जेतर कसं कसं वाजलें कसं जप केलें कसं मिटींग अटेंड केलें पुरो सांगता जप हांव एक्सरसायज करतना जप केलें हांव त्या करतना हांव हें केलें म्हूण डिटेल सांगता तशीच प्रभुपाद हांवें 16 माल केल्ली म्हळ्यार आमी आचार करना अशें प्रचार करूं जायना सो प्रभुपाद सांगता म्हगेली 16 माल जाल्ली म्हणून सांगता प्रभुपाद तशी प्रभुपाद मुंबईचे हाजे बिल्डिंगाचे पुरा त्या स्केच सकड कशी म्हणून कशी करता म्हणून सकड प्लॅन करता आसतके
मागीर मंदाकिनी देवीदास म्हणल्यार एक फ्रेंच डिसायपल लेटर बरयत की हांव एक रशियन हाका वाडीकोन घेता आनी हांव रशियातू सोवियत कूट थंय हांव प्रचार करूं वता असं म्हणून संत प्रभुपाद भारी खूश जाता म्हळ्यार रशियात कृष्ण प्रज्ञा आंदोलन थंय एक्चुअली कम्युनिस्ट कंट्री न्हू थंय सगळं तुम्ही सॉल्ट एंड ब्रेड म्हळ्यार बूक वाजूक तू कशी तांणी कश्ट भोगलींच प्रचार करूंक म्हळ्यार आमकां कळटा तस जाल्यार कम्युनिस्ट कंट्री तू हांणी प्रचार करूं वता आसत न्हू म्हणून प्रभुपादाक भारी खूश जाता सांगता गोविंदासिका तू हांगा प्रचार करी तू यंगस न्हू हांगा प्रचार करी मागीर तुका एज जाता न्हू मागीर तू वृंदावना वचच्यो न्हू थंय न्हू थंय हरे कृष्ण जप करी त्या खातीर हांव हे पुरो इंडियान पुरो सकयल सेंटर ओपन करता आसा वृंदावन मायापूर बॉम्बे पुरा सकयल प्रचार ह्या करता आसा तुम्ही पुरा आतां यंगस्ट तुमी आतां प्रचार करायची माता तर इंडिया वचून वृंदावन वचून राबून जप करून ते राबाचे म्हूण त्या खातीर म्हूण प्रभुपाद सांगता मागीर प्रभुपादाले हे सकयल मार्गदर्शन ते ह्या डिसेबल्साक एक इम्पॉर्टंट तांगे लायफाचे इन्सिडेंट्स पुरा प्रभुपादाल वट्टू प्रभुपादाला कशी तशी कर एश करून डायरेक्शन तांकां भारी एक वॅल्युएबल आसता के प्रभुपादाले तशी प्रभुपाद केन्नाय कृष्णा लागीं प्रार्थना करता आसके हे हांकां कळटा म्हळ्यार देवाल सहाय ना अशी ह्या प्रभुपादान हें सगळें करूं साध्य आशिल्लें हे बिल्डींग हे दुड्डू हे तितून व्हड बिल्डींग जावचे प्रभुपाद केन्नाय प्रार्थना करता आशिल्लो तशी प्रभुपादान हवाय आसतना गिरिराज देखून लेटर येतके कसं म्हळ्यार त्याचे मिस्टर नायर ताणें तुमी जुहूचे टेम्पल जावचे कसके व्हिडिओ हें आसके सिनेमा ते सगळें पळयल्यार कळटा कितले कश्ट ते मिस्टर नायरान कश्ट दिला म्हळ्यार कळटा तेशी गिरिराज बरयता अशेशी हाणें मिस्टर नायरान 2 लाख रुपया दिवका म्हणून हें केला म्हणून आमकां तेन्ना तो लेटर दित के अशें म्हणून आमी कसलाक दुड्डू दिवका ताका आमी फिक्स केलेले दुड्डू नाशी आनी चड कसलो दुड्डू दिवका म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी प्रभुपाद कसं करूं जाता प्रभुपादाक हांगा पुरो वर्ल्ड टूर करका हांगा इंडियान तो पळोवका म्हळ्यार जाता ना सो देवा लागीं प्रार्थना करता आसता तेंची समस्या पुरो तूं परिहार करका देवा म्हणून प्रभुपाद करता मागीर थंय देखून लॉस एंजलीस मे 18 लॉस एंजलीस 1972 वता प्रभुपाद सकट जीबीसी पुरो जनाक सांगता तुमी पुरा मॅनेजमेंट दोन प्रचार करचे काम करका म्हणून प्रभुपाद सगळ्यांक सांगता ते हें बूक बरयलो सत्यस्वरूप महाराज ताका सांगता तूं संन्यास घेवका तेन्ना तुका आणखी काम चड करूं जाता म्हणून सांगता प्रभुपाद मागीर ह्या आतां प्रचार आनी प्रचाराची तुमगेलें काम आनी कसलें ना तुमकां त्रिदंड ह्या दित हांव संन्यास जाल्यार तुमगे प्रचार करचें काम मेन म्हणून सत्स्वरूप महाराजाक तांकां संन्यास दिता प्रभुपाद मागीर सत्स्वरूप महाराज निमगीत आमकां कसले इम्पॉर्टंट ऑर्डर्स आसा तुगेले म्हण निमगीत तेन्ना प्रभुपाद सांगता तुमी संन्यासी जावन आशिल्ले एक श्रीमंता पळयलें म्हणलें क्या ह्यो श्रीमंताचे ह्यो आमी जावका म्हण हे संन्यास घेतले आमी कसले ह्या त्याग केल्ले आमी मस्त एन्जॉय करीत दुड्डांनी संपादन करून आमी गम्मत लायक आलिशान बंगले तराबेत आशिल्ले न्हू म्हणून तशी फिलिंग्स आसना जा कोणे एक चेली चंद दिसली म्हणजे जाल्यार अयो हांवें एक ती कितली चंद आसता चेली तिका हांव हडी करून घेवन हांवें गम्मत राशेत म्हणून तशी दिसना जा तुमकां तशी पश्चाताप जेवचे ना जा संन्यास घेतिल्ले ना म्हणून प्रभुपाद हांगा सांगता मागीर कशी पळय
प्रभुपादान कशी संन्यासी जाल्यार तांगेल कसले मनोनिग्रह कशी माइंड कंट्रोल करका कशी तुमकां विरक्ती म्हळ्यार कशी येवका म्हळ्यार प्रभुपाद हांगा सांगता सर मागीर प्रभुपाद जगदीश म्हळेलो सांगता जगदीशाक प्रभुपाद लॉस एंजलस आपयतके आनी पळय तुमकां आमकां जगदीश आसा की आमकां सकयल पळोवन तुका नंबिका इल्वा तुमी केन्ना हॉनेस्ट जावन आसताच वा कसल कष्ट समस्या असल्यार तुमी ಒಟ್ಟು आसका तुम्ही लढाई करूनच ಒಟ್ಟು आसका म्हणून प्रभुपाद सांगता म्हणून प्रभुपाद सांगता तुम्ही नमगताच तुम्ही हे सत्य कसं म्हळ्यार तुमगेले हॉनेस्टी वयर हे पुरा डिपेंड जावन आसा तुम्ही लढाई करून तुम्ही प्रचार करका तुमकां फेथ ना जाल्यार कृष्ण आमकां कृष्णाल काम कृष्ण आमकां हेल्प करता कृष्णा खातीर आम करका म्हळ्यार तुमकां फेथ आसका तुम्ही मस्त एनर्जेटीक आनी मस्त उत्साह आसका तुमकां एक निर्जीव जना म्हणके आसना मिगेल्या पशी चड तुम्ही काम करका तुम्ही प्रचार करका म्हणून तांकां उत्तेजन दिता प्रभुपाद तशी करता प्रभुपाद मागीर सो टाइम जाल्लो दिसता हरे कृष्णा नेक्स्ट सेशन पळया कशी प्रभुपाद लॉस एंजलिसांत तो कशी करता म्हणून नेक्स्ट सेशन पळया हरे कृष्णा धन्यवाद शिला हरे कृष्ण प्रभुपाद जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी अनंत आनंद धन्यवाद प्रति शनिवार येवंगेनो आमकां तुम्ही प्रभुपादाले डेडिकेशन टुवर्ड्स हे कृष्णा मुवमेंट तुम्ही शिकोवन दितेर आसाची आमकां एक इन्स्पिरेशनाची बट प्रभुपादान केलेले इतलो टू आसा म्हणून आमकां एवरी सेशनान तू कळता आणि आमी ताजे 0.1% बी बहुशा इम्प्लिमेंट केल्यार मे बी आमगेले जीवन सार्थक जावच्या पूर म्हण लेखता सावन वय सो अनंत आनंद धन्यवाद माताजी तुमकां दंडवत प्रणाम आणि थँक्यू माताजी आईचे प्रभुपाद सेशनाचे आता आमी ऑलमोस्ट एंडार आसाची बट आमी एक कीर्तन ऐकूया यदि प्रभुपाद ना होय तो सो आईचे कीर्तन सांगच्या येताची दीक्षा पै माताजी माताजी तुम्ही आसाच की हरे कृष्ण माताजी वै हरे कृष्ण हरे कृष्ण yes am I audible माताजी yes you are audible माताजी हरे कृष्ण यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बाहिता किसे यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बाहिता किसे नीताय गोरेरा अपार करुणा के दीता सकला देसे नीताय गोरेरा अपार करुणा के दीता सकला देसे यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बाहिता किसे यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बाहिता किसे पश्चायेतायता पापी दुराचारी शून्यवादी मायवादी तादेरा उदारा करिबारे मन हेनको न दयानिधी तादेरा उदारा करिबारे मन हेना कोन दयानिधी यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बाहिता किसे तादेरा निकाते कौन जाना असी बिलायता हरि नाम तादेरा निकाते
कोण जन असी बिलायता हरी नाम साबाया जीवा रूपे गादे तगदेरा की आयता अगुयाम यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तुम ये जीवन बहिता किसे यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तुम ये जीवन बहिता किसे देशे देशे हरि विग्रह सेवा आरती रात्रि दिने देशे देशे हरि विग्रह सेवा आरती रात्रि दिने रथ यात्रा दे महोत्सव सभा शिकायता को न जाने रथ यात्रा दे महोत्सव सभा शिकायता कौन जाने यदि प्रभुपाद न होई तो तबे नी होई तो ये जीवन बाहिता किसे यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहिता कीते गीता भागवत चैतन्य चरित प्रेमामृत रस सारा गीता भागवत चैतन्य चरित प्रेमामृत रस सारा कथन सुंदरा सरल करिया के बुझाइत आरम यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहिता किसे यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहिता किसे कत कष्ट सही प्रीतमाने राही के विदित हरि नाम के दीत मादेरा पुरी वृंदावन मायापुर माता धाम के दीत मादेरा पुरी वृंदावन मायापुर माता धाम यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहिता कैसे यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहिता कैसे परम मंगल श्री चैतन्य महाप्रभुरा शिक्षादान आचारे प्रचारे सदा आमादेरे के करीत नियोजना आचारे प्रचारे सदा आमादेरे के करीत नियोजना यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहिता किसे यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहिता किसे प्रेम कल्पतारू नीताय गो रेरा प्रेम कल्पतारू नीताय गो रेरा कृपा कनल बिबारे निर्वादि जय पातक हृदय तुम्हारे शरण करे निर्वाण
देवादिजय पातक हृदय तुम्हारे शरण करे यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहिता कैसे यदि प्रभुपाद न होई तो हबे तबे की होई तो ये जीवन बहिता किसे नीताय गोरेरा अपर करुण के दीता सकल देसे नीताय गोरेरा अपर करुण के दीता सकल देसे यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहिता कैसे यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहिता कैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी भारी लाईक करून घेणं चंद करून घेणं तुम्ही म्हणलेलं असा भारी चंद तुमगेले स्वर बी लाईक असा आणि भारी भारी चंद कोण सांगेल असं तुमका अनंत अनंत धन्यवाद अशी मोबाईल सेशन आयो का कीर्तन आणि सांगका म्हणून घेणं मी गेले का विनंती असं धन्यवाद थँक्यू माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनाउन्समेंट जावची पहिले एक सान अनाउन्समेंट म्हणून येतं असं की आज हरग्रेस जयगौरांगी माताजीला बर्थडे जायदी असं त्यांनी सेशनांत जॉईन जायनीची बट हांव पुरो लोकांक विनंती करता असं की तांगे खातीर प्रेयर्स करूया आम्ही की त्यांनी ऑलरेडी माताजी तुमगेल ब्लेसिंग्सा खातीर त्यांनी निमगिल्ल असं आणि माताजीन शी इज इनिशिएटेड हे असोसिएशन येवंक न्हू सो तुम्ही तांकां ब्लेस करका सो दॅट शी कॅन फर्दर प्रोग्रेस इन द कृष्णा कॉन्शियस जर्नी सो तशी हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा जय गौरांगी माताजी एक आमके एक मॉडेल जावन आसा तिगेल एक इंट्रस्ट तिगेल उत्साहाक आमी आमी ते फॉलो करका एक सेशन सोन अशी अटेंड करता कसन सांगल्यार करता उमेदी हे आमी आमके एक मॉडेल जावन आसा जय गौरांगी सो आम्ही कृष्णा लागी प्रार्थना करूया की तिका आणि ह्या कृष्ण प्रज्ञे तो सेव करची तशी देव तिका शक्ती दिवो म्हणून आम्ही देवाला प्रार्थना करूया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण धन्यवाद माताजी तांकां तुमगेले विशेस हांव कन्वे करता आणि पुरो लोकल प्रेयर्स आसा तांगे खातीर बेस्ट विशेस तांकां बी आयचे सेशन ऑलमोस्ट आमी एंडांत आसाची एक थोडे अनाउन्समेंट्स आसा ते कोरगे न्हू हांव सेशन कैद करता आसा नचे मात सांगू न्हू सो अनाउंसमेंट्स अंतु आमगो की बेसिक्स ऑफ भगवद गीता सेशन कंटिन्यू जाता सो येवची मंडे 19th of January से 8:15 PM सेशन स्टार्ट जाता टॉपिक असा येवची मंडे टॉपिक अकर्म म्हणून आणि स्पीकर असाची हर ग्रेस डॉक्टर नलिनी रुक्मिणी माताजी सो बेसिक्स ऑफ भगवद गीता 19th of Jan नेक्स्ट संडे जपा सेशन तुम पुरा लोक गोत्त शिल्वारी प्रति संडे जपा सेशन असता तुमका चड डिटेल्स जाय म्हणून सांगल्यारी शिल्पा हेगडे माताजी का तुम्ही कॉन्टॅक्ट करूं येता 6:30 सेशन स्टार्ट जाता 8:30 एंड जाता तुम्ही ती कॉन्टॅक्ट करून घेऊन नाव दिव येतं 10 नाम अपराध सांगच्याक नाव दिव येतं जेव्हा जपा लीड चांटर जाऊन उरची आश असल्यार तुम्ही तिका नाव दिव येतं
तशीच एव्हरी थर्सडे वैष्णव भजन संध्या असता. सो नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या 22 जानेवारी आसा. सो तुम्ही नाव तुमका कीर्तन म्हणचे असल्यार जेव्हा भजन म्हणचे असल्यार तुम्ही हरग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी जेव्हा राजेश्वरी राव माताजी तांकां तुम्ही नाव दिव येता. नेक्स्ट एकादशी येवची 29 जानेवारी सो भैमी एकादशी म्हणतात ती. तुमकां तहसीलवार संपूर्ण भगवद्गीता पारायण असता प्रति एकादशीक. थर्सडे 29 जानेवारी 5:30 चैप्टर 1 to चैप्टर 6 श्रीमती भारती पै माताजी, चैप्टर 7 to चैप्टर 12 श्रीमती माया नायक माताजी, चैप्टर 13 to 18 विनोदावाणी माताजी तांकां तुम्ही नाव दिव येता. फायनली प्रति सॅटर्डे श्रीला प्रभुपाद लीलामृत सेशन आयची सेशना वारी 7:30 PM तुमका कीर्तन सांगचे असल्यार जो अँकरिंग बी करचे असल्यार इष्ट असल्यार जो यदि प्रभुपाद ना होय तो तुम्ही कीर्तन म्हणचे असल्यार तुम्ही राजेश्वरी राव माताजीक नाव दिव येता. सो अनाउन्समेंट्स एंड जाले. आयचे हांव नरसिंहार सांगून आयज सेशन एंड करते रस. हरे कृष्ण. नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाद दायिने हिरण्यकशिपु वक्षः शीलतङ्कनखलायि इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहदिं शरणं प्रपद्ये. तव करकमलवरे नखम् अद्भुत शृङ्गाम् दलित हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे. केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरहरि, जय नरहरि, जय नरहरि, जय नरहरि, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु देव की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.